मगच्या बाबयनीनो आमी थोडे फाटी आयकता वो कितें असो बदल्लो, ह्या फाटल्या दिसांनी वो कितें असो बदल्लो, हें कितें अशें बदल्लें, सडनली बदल्लें, हें कितें अशें करता, हें घरांत इतली दोशी कितें करता की म्हण आमी थोडे दिसान कांगाल जाता मनीस सडन बदलेल्या वेळार. शेजारची आमचे इतली बरीं आसलीं, आतां ह्या नमणे उलटें उलयतात, आमचें नांव पाड करनासात, हांकां कांय जालें गी सडनली गी म्हणून. थोडे कडेन पतीन आपलो पती सडन वो इतलो बरो आसलो म्हजे कडेन, काल जालें म्हण कळना, घरांत रावच्या बरी ना, ह्या नमणे ताळो उखलयता, ह्या नमणेर गाळी दिता, ह्या नमणेर दोशी करता, म्हाका सोसूंक जायना, हांव घर सोन देंवता म्हणून थोडे फाटीं बरें म्हणटा आमी. तशें थोडे फाटीं पती म्हणटा हाका कितें जालें म्हण कळना, घरांत घालोटोत करता, घरा रावूंक जायना, आमचें समाधान पाड करून घालता, शांती समाधान ना, हाल्यार म्हाका तकली पडटा, भलायकी बरी ना, हें आयल्या वर हाका काल जालां म्हण कळना म्हण, इतलें बरें आसलें, इतलें बरें आसलें म्हण. आमचीं भुरगीं इतलीं बरीं शिकतालीं, हांकां कुठलें आतां ह्या दिसांनी काल जालां हांकां भुरग्यांक, ह्या नमणेच्यो दोशी करतात घरांत, ह्या नमणेची करंदाय, ह्या नमणेचे हट्ट, ह्या नमणच्यो विदोळी करतात, हें कितें जालां हांकां, कितें जालां म्हणून सांगता आमी. देखून बदलाव म्हणून सडनली आयल्या वेळार आमकां मस्त खंत आनी बेजाराय जाता, आमी कांगाल जाता. देखून आयच्या वांजेलांत मोगाच्या बाबयनीनो लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 11 श्लोक 20 आनी 9 तावन 30 आनी 2 म्हणसर आमी मोगाच्यानो तें उतर देवाचें उतर आयकल्यार आमकां कळटा की जेजू आमचे थंय पाश्चाताप पावा, पाताक रडा, पाश्चाताप पावा आनी तुमच्या सुरविल्ल्या बळेपणाक फाटी येया. सुरविल्लें बळेपण आमचें सुरविल्लें आमी ल्हान भुरगीं आसतना बळेपण, काळीज नितळ, मोण नितळ, मोण नितळ, काळीज नितळ, ह्या काळजाच्या नितळकायेक तुमी फाटी येया म्हण जेजू म्हणटा. देखून मोगाच्यानो आमी आमच्या बळेपणाक फाटी येयचे, बळेपणाक फाटी येयचे, नाजाल्यार आमकां हें बळेपणाक आमी फाटी येनातल्यार आमचे थंय हे मनस्ताप चड जावन आमचें समाधान आमी वगडोवन खणयता. मोगाचें कुटाम आमचें समाधान नातिल्लें, समाधान नातिल्लें बिडार जावंक पावता. देखून मोगाच्यानो आमी जेजून सांगल्या बरी आमच्या सुरविल्ल्या बळेपणाक फाटी येयचे. मदर तेरेसाक हेपटी एकल्यान विचारलें मदर तेरेसाक वो संवसार कसो बदलचो गी म्हूण. हो संवसार बदलाचे, ह्या संवसाराक ह्या नमणेर जाता, इतलो कठोर जाता, तो केदाळ बदलता, तो केदाळ बदलता. मदर तेरेस एकता संवसार बदलचे जाल्यार कितें करचें गे म्हूण सांगल्याक ती म्हणटा तुवें आनी हांवें कोणें बदलचें संवसाराक कोणें बदलाचें तुवें आनी हांवें म्हणटा आनी शिता चलता. तिनूय शब्द तूं आनी हांव, यू एंड आय, आमी बदलाचें म्हूण सांगता ती. देखून मोगाच्यानो हें बदलोवचें, हें पाश्चातापावचो म्हणटा जेजू. ह्या पाश्चातापावच्यांत काळेंपर आटापण आसा. ह्या पाश्चातापावच्यांत 2 मुख्य संगती आटापण आसात मोगाच्यानो. 2 मुख्य संगती, काळजाचें बदलावन, मतीचें बदलावन आनी काळजाचें बदलावन. मोत आनी काळीज बदलाचें, आमचें काळीज आनी मोण बदलाचें, दोनी बदलाचें. आनी दोनी बदलल्या वेळार आमची जिणी बदलता. हे जिणी बदलोवंक आमची जिणी बदलोवंक हे 2 मुख्य जावन आसा आनी हे 2 बदलल्या वेळार आमी आमच्या सुरविल्ल्या बळेपण म्हळ्यार मुग्धते, इनसेन्स, स्टेट ऑफ इनसेन्स, आमचें सुरू जल्मतना देवान आमकां बळेपणान आमकां संवसारांत धाडटा. नितळ काळीज, खंय वायट बगडनात, वायट कुस्टीं बगडनात, कुस्टीं चिंतनात, बरें नितळ मन, नितळ काळजान जेजू देव आमकां ह्या संवसारांत धाडटा. तें आमी वगडोवन नजो, तें दवरचें. सुरविल्ल्या बळेपण आमी दवरून खणयचें म्हणून आमी जेजू लागीं तें दवरून खणूंक जाय जाल्यार कृपा दी. सुरविल्लें बळेपण दवरून खणोवंक, सुरविल्लें बळेपण दवरून खणोवंक आमकां कृपा दी, आमकां धैर्य दी, आमकां जिणी बदलोवंक धैर्य दी, तुजे मुखार येवंक धैर्य दी, बळेपणान जिवंक धैर्य दी म्हणून आज आमी प्रत्येक तरण मागया. आमेन.